नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आज निफ्टीन नेगेटिव्ह उक्तो जालो, मात उपरांत बऱ्यापैकी चढून नव्या रेकॉर्ड हायचेर पावलो. निफ्टी इंडेक्स 22,099 उक्तो जालो. मार्केटान 22,045 मेरेन लो गाठलो आणि उपरांत 22,215 हाय टच केलो. आज निफ्टीन नवो रेकॉर्ड हाय तयार केलो. निमाणे 74 पॉइंट पॉझिटिव्ह 22,196 मार्केट क्लोज झाले. सेन्सेक्स 72,727 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंपा मेरेन इंडेक्स सुमार 349 पॉइंट चढून 73,057 क्लोज झालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात सरकारी कंपनी पॉवर ग्रीड 4.5% चढली. उपरांत HDFC बँक, ॲक्सिस बँक, NTPC आणि कोटक बँकेचे शेअर लार्ज कॅपात टॉप गेनर्सांच्या वळेरेंत पावले. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात हिरो मोटोकॉर्प कंपनीचो शेअर सुमार ₹200 डावन. बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स हे ऑटो सेक्टराचे मोठे कंपनी डावन जाल्यार कोल इंडिया आणि TCS कंपनीचो शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो HDFC बँक. कंपनीच्या एनालिस्ट डेत कंपनीन फुडाराची ग्रोथ प्लान मांडली. कंपनीन फुडल्या वाडी खातीर पॉझिटिव्हिटी दाखयल्या. हेर रेटिंग एजन्सीने HDFC बँकेच्या शेअराचे टार्गेट ₹2,000 वयर दिले. आज बँकेचो शेअर 2.1% वाढलो. वांगडा हेर प्रायव्हेट बँकेचे शेअरूय बऱ्यापैकी चढले. पॉवर ग्रीड कंपनीच्या शेअराक आउट परफॉर्मन्स रेटिंग मेळ्ळी. भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्पीड पळयल्यार पॉवर सेक्टराक बरो वाव दिसता. हेच फाटभुंयेर फुडल्या 2 वर्सांत पॉवर ग्रीड कंपनीचो कॅपेक्स वाडूं शकता म्हूण बर्नस्टीनचो अदमास. जाल्यार पॉवर ग्रीड कंपनीक ट्रान्समिशन प्रोजेक्टा खातीर ₹656 कोटी इन्व्हेस्टमेंटाक अप्रुव्हल मेळ्ळे. शेअर आज 4% वयर पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. जाल्यार RBIच्या धपक्या उपरांत पडिल्लो पेटीएमाचो शेअर आता हळूहळू तकली वयर काडटा. काल 5% वाडिल्लो पेटीएम आज परत 5% अपर सर्किटाचेर पावलो. NBCCक 560 कोटींची ऑर्डर मेळिल्ल्यान शेअर पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. मात सेशन सोंपे मेरेन प्रॉफिट बुकिंगय आयली. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.